येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत उक्ताडार आयिल्ले 1000 परस चड कोटीचे आंतरराष्ट्रीय थापटी रॅकेटाची तपासणी आता केंद्रीय यंत्रणा कडेन आनी 43 जाणांचो आस्पाव आसूं येता. तपास यंत्रणेचो दुबाव. विधानसभा वेंचणुकेक उरलेत फक्त 2 हफ्ते. वेंचणुकेच्या तयारेचो आढावा घेवपाक केंद्रीय फुडारी मंत्री अमित शाह आयज गोंय भोंवडेर. प्रेस्कॉन पॅन्थर्सान डेम्पो चॅलेंजर्साक हारयत 5 विकेटी घेवन जिमखाना मेंबर्स लीगात जोडले जैत. राज्यांत काल हवामान सुकेच आनी आयजूय तशेंच उरपाची शक्यताय. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत उगड जाल्ले आंतरराष्ट्रीय थापटी रॅकेटाचें प्रकरण आतां केंद्रीय यंत्रणा कडेन सोंपयलां. गोवा पुलिसांनी सुरवेक हे रॅकेट एक्सपोज केल्ले, पूण आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन आशिल्ल्यान ही केस क्रायम ब्रांचा कडेन दिल्ली. आतां ह्या रॅकेटाचो आकार आनी रुंदी पळयत ही केस आतां केंद्रीय एजन्सीच्या स्वाधीन केला आनी 43 नांवांचो सोद चालू आसा. 1 कोटीपेक्षा चड रक्कम आंतरराष्ट्रीय संबंध आशिल्ल्या ह्या थापटी घोटाळ्यांत 3 जाणांक अटक केल्ल्यान राज्यांत खवदळ जाल्लो. राज्यांत जायत्या वाठारांनी धाड घालून पुलिसांनी लॅपटॉप, मोबायल आनी बिटकॉइन जप्त केल्यात. काल न्यायालयान आरोप्यांक आनी 4 दिसांची पुलीस बंदखणीत दवरपाचो आदेश दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. विधानसभा वेंचणुकेक फक्त 2 हफ्ते उरल्यात. तारीख जशी जशी लागीं पावता तशा राजकीय पक्षांनी वेंचणुकेच्या तयारेक नेट धरला आनी ह्याच वेंचणुकेच्या तयारेचो आढावा घेवपाक केंद्रीय फुडारी गोंय भोंवडेर येत आसात. वेंचणुकेच्या प्रचाराचो एक भाग म्हण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज गोंय भोंवडेर आयल्यात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयतारा दनपारा गोंयांत दाखल जाले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रोटोकॉल मंत्री माविन गुदिनो, भाजपाचे वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें तांचे स्वागत केले. त्या उपरांत शाहान फोंड्यां वचून भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक संबोधीत केले. अमित शाह वेंचणूक प्रचारात भाग घेवपा खातीर विंगड मतदारसंघांची भेट घेवपाचो आसा. गोवा में आया, कहीं पर तृणमूल कांग्रेस के बोर्ड दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर एनसीपी के दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर आप पार्टी का बोर्ड दिखाई पड़ता है. कांग्रेस तो है ही है, कोई नई 1-2 पार्टियां बन गई है, एमजीपी भी है. न जाने इतने छोटे से गोवा में देश भर की पार्टियां क्यों कूद पड़ी हैं. मित्रों, गोवा के मतदाताओं को मैं कहने आया हूं, विकास वहीं हो सकता है जहां स्थिरता और स्टेबिलिटी होती है. जहां स्टेबिलिटी नहीं होती है, जहां स्थिरता नहीं होती है, जहां सातत्यपूर्ण नीतियां नहीं होती, वहां विकास नहीं हो सकता है. मैं पूछना चाहता हूं, छोटे छोटे दल, अन्य राज्यों के दल जो यहां आए हैं, ये गोवा को विकास दे सकते हैं क्या? बताइए तो जरा. दे सकते हैं? आपकी समस्या को जानते हैं? इनका निराकरण उनके पास है क्या? नहीं कर सकते. जब से गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तब से गोवा के अंदर राजनीतिक स्थिरता आई और तभी से गोवा के अंदर विकास का शासन आया है, विकास हुआ है. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान आनी फोंडेच्यान हिरू महाले आनी कृष्णा नायक. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयडीसी वेर्णाचे उद्देगीक वसाहतीक नैसर्गीक वायूचो पुरवठो करपी भुमिकेत पायपलायनीक उजो लागलो. सुदैवान व्हडली दुर्घटना जावपाची वाटावली. आयतारा दनपारा NH-17B लागसार कावसुवा सांकवाळे हांगा ही घडणूक घडली. इंडियन ऑयल अदानी गॅस प्रायव्हेट लिमिटेडची ही पायपलायन जावन आसा. ही पायपलायन मुरगांव बंदरांतल्यान आयडीसी वेर्णाच्या उद्देगीक वसाहतीक जोडलेली आसली. वेर्णा आनी हेर वाठारांतल्यान उजो पालोवपी दलाच्या जवानांनी घटनास्थळार धांव घेत उजो तात्काळ नियंत्रणात हाडलो. 12:13 पणजी हेडक्वॉर्टरांच्यान कॉल येयलो की ड्राय ग्रास जाला म्हणून. मागीर ड्राय ग्रास आमची वेर्णा फायर स्टेशनाची गाडी पावल्या उपरांत तेंच्यांनी फायर फायटींग स्टार्ट केलो. तेन्ना फायर फायटींग करता आसतना मदीं एक ड्रेनेज आसली ओपन, थंयच्यान बबल येवपाक लागले आनी थंयच्यान चडशे उजो व्हडलो जालो. मागीर इमिजिएटली तेणी इंचार्जाक आपले इंचार्ज हांगा पावलो आनी सगळें अंडर कंट्रोल केलें. वास्को फायर स्टेशनान गाडी मागयली, मडगांवची मागयली आनी हांगा पुलिसूय स्टाफ आसले सगळ्यांनी, तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो. सगळें कंट्रोल केलें, व्हडले व्हडले ऑफिसर आसले पुलिसाचे बीन. आनी आतां अदानीची टीम येयल्ली आहा आनी ती इज अ प्लास्टीक पायपलायन ती आहा. ती अदानीच्यान ती नॅचरल गॅस तांकां इंडस्ट्रियल सप्लाय जाता पळय ती जळ्ळी ड्यू टू द ड्राय ग्रास.
आतां आमी आसा मेटा स्ट्रीप ज्या जाग्यार म्हाज्या फाटल्यान पळयता थिंगा एक पायपलायन गेल्ली आसा अडानीची, आनी पायपलायन गॅसीची आहा ती, आनी ते गॅसीच्या पायपलायनीक उजो लागलेलो. जालें कितें की हांगा एक कोण तरी ड्राय ग्रासीक उजो लायलो, आनी ती ड्राय ग्रास जेन्ना जळटना हांगा पोना जी अडानीची गॅसीची पायपलायन आसली ती खंय तरी ओपन आसली, थंय डिगींग केल्ली आनी ती ओपन आसली, आनी ती तेच्या खातीर ती जळ्ळी आनी ती गॅस लिकेज जावपाक लागली. तेच्या खातीर हांगा एक पॅनिकी सिच्युएशन जालें. दुख्खाचें आनी एक हेची दिसता कित्याक की फाटल्या फावटी जेन्ना नाफ्ता इन्सिडंट जाल्लो वास्को तेन्ना खुबशे मरण पावले, आनी सेम पॅनिकी सिच्युएशन हांगा आसली, आनी आजून मेरेन हांगा एक एडमिनिस्ट्रेशनाचें कोणूच दिसून येवंक ना. तुम्ही पळोवंक शकता की हांगा बरयल्लें आसा गॅस लायन अडानीची आसा, आनी ते सायडीकूच ते पायपलायन गेल्ली आसा, आनी त्या पायपलायनानसून गॅस ही इंडस्ट्री आनी बाकीच्या एरियेन वयता, आनी ती खंय तरी डिगींग केल्ली आसा आनी ती डिगींग केल्ल्या तितून ती पायप ओपन आसा, आनी तेच्या खातीर थिंगा ती जळ्ळी आसा. बिकॉज झाडां वाडलेली आसली ती कटींग करून तेच्या वयली एटलिस्ट ती क्लीन केल्यार ताका उजो लागचो नासलो. आनी जर ही ओपन उरलेली जाल्यार सकयल गांव आसा जावं बाकी येता वयता वाटेक हांगा लोकांक कितें तरी जावपाचें, हानी लोकांक जावपाची. पूण देवाच्या हेजेन कांय जावंक ना. पूण एडमिनिस्ट्रेशनान आनी हे ऑथॉरिटीज जावं हे कंपनीज हेंच्यांनी एक आपले टॅक्निकल पर्सन हांगा दवरून हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. बिकॉज ही गॅस जर आनी लिकेज जाल्ली जाल्यार हांगा लोक येता वयता तांकां खंय तरी दुखापत जावपाचो चान्स जाल्लो. गोवा 360 खातीर हिरू महाले वास्कोच्यान. वाय दोंगर पारच्या पेडणे एके मनशाची कूड मेळ्ळ्या. पुलिसांक हो प्रकार खुनाचो असो दिसता. पेडणे पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. गोपांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार कूड सापडला ताचें नांव संतोष. तो मानायाचें काम करतालो. पारसे खारेवाडा वायदोंगर वाठारांत एका गोट्यात तो न्हिदिल्ल्या कडेन ताचे तकलेर फातर मारिल्लो. त्या उपरांत ताची कूड बायत उडयल्ली. घटनेची म्हायती मेळटाच पेडणे पुलीस आनी उजो पालोवपी दळान धांव घेत कूड भायर काडली. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. विधानसभा वेंचणूक जशी लागीं येत आसा तशे तशे उमेदवार एकामेकांचेर फार मारीत आसा. आयतारा ताळगांवचो अपक्ष उमेदवार पुंडलीक रायकारान भाजपाचो पणजेचो उमेदवार बाबूश मोन्सेराताक शेताच्या विशयाचेर तासलो. ताणें ताळगांव कॉन्क्रिटीकरण जाल्ल्यान शेताचें जें लुकसाण जालां ताची लुकसाण भरपाय म्हण तांकां 1 लाख रुपया दिवपाचें अशें आवाहन रायकारान केलां. आयकात. नमस्कार येवकार गुड मॉर्निंग तालिगांवकार. काल खंय एकलो फार्मर गेला आनी बाबूशाक सांगता खंय हें पळय तुवें कितें घातलां हांगा पळय न्ही आय लव्ह तालिगांव. थंय म्हणटा तो आनी एक उतर एड कर थंय आय लव्ह कॉन्क्रीट तालिगांव. बाबूश सारको सरप्रायज. बाबूशाक शॉक पडलो काल आनी बाबूश डीड नॉट हॅव एनी वर्ड्स टू से. बाबा कितें सांगचें तें फार्मराक. आतां पळया दाखयता कितें केलां बाबूशान तें. बाबूशान हें केलां ह्या ताळगांवांक ही शेतां आसा पळय आतां म्हणल्यार हांगा भाजी पीक भायर सरपाक जाय आसलें, हें बाजारान वचपाक जाय आसलें पीक आजून पसून रोवंक सुद्दां ना लोकांनी. हो तो पळय कितें केलें ताणें तो थंय हें आसा पळय कालवट कितें बांदता पळय अलोंग द वन ऑफ द वॉटर चॅनल थंय कितें केलां उदक ब्लॉक केलां आनी सगळें उदक हांगा उरलां. आनी आतां खंय तेणें त्या लोकांक घरा कडेन आपयल्या सेटलमेंट करपाक. हांव दोग तीग जाणां कडेन उलयतालो ती सांगता की 20,000 तांकां हें येता म्हणून कितें पीक येता म्हयन्याक. 5 म्हयने तांकां पीक काडटालीं ती. 5 म्हयने जाले 1 लाख. बाबूश बाब एक काम कर तूं तर कॉम्पेन्सेशन दिता गव्हर्मेंटा थ्रू. तूं तांकां आतां 1 लाख दी कॉम्पेन्सेशन. ताक आसा तुजे कडेन जाल्यार 1 लाख कॉम्पेन्सेशन दी. कित्याक लोक हांगा सफर जाता तुका लागून. तुजें तें कॉन्क्रिटायझेशन करपाचें आसा पळय न्ही तें सगळें ताळगांव तें आमकां हांगा दिसून येता. हें बंद कर. आमी तुमकां एक सांगता ताळगांवकारच्या जे फार्मर्स आसा पळय तांकां की तुमकां न्याय आसा पळय ते आमी दितले. आतां हांव दितलो कित्याक बाबूशा कडेन जावपाचें ना. बाबूश तुमची शेतां काबार करतलो, तुमचें पोट व्हरतलो. व्हेल्लें आसा हें पळय कितें चल्लां ताळगांवान तें. देव बरें करूं. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
सांताक्रूज इगर्जेत आयज ओवर लेडी ऑफ रोजरीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. पळयात. आयज साबीन मा आमकां कितें सांगता हे परबे सुमार 21 ती आमचे लागीं मागता. म्हजो पूत सांगता तें तुमी करात. आनी तिचो पूत आमकां कितें सांगता सदांच बापाची खुशी कर. आमी जितले पावटी तेर्साचे मागणें करता तितलेय पावटी सायबीण माय आमचे सांगाता हे मागणे बापाक करता. सगळे आमचे प्रश्न सगळे आमचे दूख सगळे आमचे सूख तिच्या हातांत सुद्दां. तिचे वरवीं सर्गीच्या बापाक तें भेटूंक आनी बापा लागीं मागुया सायबा आमकां सदांच सायबीण मायचे मजतीन तुज्या पुताचे खरे घोवाय जावन आमकां फोलो कर. आमचे कुटूंब मागण्याचे सेवे चाकरेचे केरीत भाशेन दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेले कुटूंब कर. केरीत भाशेन ह्या दिसांनी हें तेर्साचें मागणें एक केरीत भाशेन अदीक जतनायेन करुया. आनी कित्याक आमच्यो विचणुक्यो लागीं पावल्या. सायबीण माय फुडें घालुया. सायबीण माय तुज्या पुता लागीं मागून बरे मनीस आमकां फावो कर. बरे मनीस म्हणटा तेन्ना पयले सुवातेर मागण्यांचे दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतले पोरजेच्या मोगाचे असले आमकां उमेदवार असले आमकां मनीस फावो कर म्हूण मागुया. आनी आमचे मागणे ह्या दिसांनी चालूच दवरुया. पयशांचे आशेक लागून जावं दुसऱ्या कित्याची आस सोडून आमी सदांच बरें तें संवसारांत करूं स्वता निती पासत आमचो सदांच ताळो उबारून सायबीण मायक फुडें घालुया आनी सर्गीच्या बापा लागीं मागुया. प्रेस्कॉन पॅन्थर्सान पणजे जिमखाना मैदानाचे डेम्पो चॅलेंजर्साक मात करीत 5 विकेटी घेवन आयतारा जिमखाना मेंबर्स लिगात जैत जोडले. डेम्पो चॅलेंजर्सान 19.4 ओव्हरीत बाद जावन 116 धांवड्यो काडल्यो जाल्यार प्रेस्कॉन पॅन्थर्सान 19.3 ओव्हरीत 117 पास धांवड्यो काडल्यो. 116 धांवड्यांची आघाडी घेवपाक प्रेस्कॉन पॅन्थर्साक बरेच कश्ट घेवचे पडले आनी 19.53 ओव्हरींनी 117 बाद 5चे टार्गेट मेळयले. स्कोर कमी आसलो तेन्ना आपल्या बॅटान बरो खेळ केल्ले खातीर ऑलरावंडर बुद्धदेव मंगलदासाक मॅन ऑफ द फायनल खिताब भेटयलो. 26 बॉलांत 31 रन काडिल्लो स्वयं नायक हो टॉप स्कोरर ठरलो. ओपनिंगाक आयिल्ले प्रज्योत रिवणकार आनी प्रशांत पांगम हांच्यांनी प्रत्येकी 15 धांवड्यो काडल्यो. पूण प्रशांताची कामगिरी स्ट्रायक रेटा पेक्षा बरीच फाटी आसली आनी मॅच अतितटीची जावच्या आदीं प्रेस्कॉन पॅन्थर्साक आक्रमक जावचें पडलें. त्यान पयलीं टॉस जिखून डेम्पो चॅलेंजर्साची बॅटिंग कामगिरी तशी कांय खास नाशिल्ली. देखून 19.4 ओव्हरींनी 116 रनां सयत ताका ऑल आवट जावचें पडलें. महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुखेल सोयरे म्हूण उपस्थित आसले आनी तांच्या हस्तुकी इनामां भेटयलीं. Thank you so much. Yeah, the finals were really nail-biting, low-scoring game, 117. We thought it is easier, but then the Dempos really played well. They fielded well, they bowled well, but ultimately the seniors, especially the partnership after the 10th over, took us to the victory, and it was really a great victory. We were looking out for the victory. We were actually 3 out of 4 in the league. First qualifier we defeated Dempos. And then finally we met Dempos in the finals, and fortunately with great hard work and with great cricketing skills, the Prescon Panthers really made a team effort here and won the finals. So I was pleasantly surprised, like really amazed, very happy with the whole setup. To be honest, this being the first year when we got this opportunity of bidding for a team,
we were not expecting it to be as professional. This is almost to IPL standards. Their bidding process, the auction process, the pool of players, everything was top notch, and the enthusiasm and the energy. All the MC members and the organizers were hands on with everything. It was all in all, I'm very happy. It was a great series, great tournament. I think without an iota of doubt, I can say that they have exceeded any stretch of imagination. Because when we thought about this about 3 months back, we thought it will be good, it will be successful. But the kind of response that we got, not only from the players, the team owners, and the spectators, it was overwhelming. We never imagined it to be this way. And if this is what is an indication of things to come for the future, I'm sure Panjim Gymkhana and PGML has a very bright future in Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. काल हवामान सुकें आशिल्लें आनी आयजूय तशेंच उरपाचो अदमास आसा. फुडल्या कांय दिसाक मळब नितळ उरतलें. नुस्तेमारी करप्यांक आयज हवामान खात्याची कसलीच अशी खाशेली शिटकावणी ना. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 20 डिग्री सेल्सियस आसतलें. कालचे चडावत आनी उणें तापमान सामान्य म्हणजे 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस जाल्लें. फाल्यां उणें तापमान 1 डिग्री सेल्सियसान कमी जावपाची शक्यताय आसा. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळें, जे फाल्यांय दिसपाचो अदमास आसा. प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. फुडल्या 5 दिसांक हवामान सुकेंच. आयज फाल्यां मळब नितळ. आयज चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 2 दिसांक उणें तापमान 1 डिग्री सेल्सियसान देंवपाची शक्यताय. फाल्यां फांतोडेर हलकोसो दव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोनाच्या वाडट्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.